कंप्लिटली इग्नोर आहा. परिस्थिती अशी आहा की बायलांक जी आहा पळय ती कोणागेर काम वचून काम करून ते पयशे जोडटा आनी तांकां खंय आशा दाखयली आनी आशा दाखोवन तेंच्यांनी इन्वेस्टमेंट केलें. आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गव्हर्मेंट अशें जे कोण येवन हांगासर इन्वेस्टमेंट करता पळय ताजेर कांयच ट्रेस ना. सरकाराचो कांयच ट्रेस ना. तांकां तर विचारलें न्ही कितल्यो कंपनी आहा काय म्हणून अश्यो की हांगासर येता भायरसून येता आनी अकस्मात 25 crores इट्स लायक इट्स अ जोक. कोण तरी भायली कंपनी येता गोंयान आनी 25 कोटी लुकसाणान घालून वयता आनी तरी सुद्दां कांय डिपार्टमेंटा कडेन एक्शन जायना. दुसरी गजाल म्हणटा ती तेंचे कडेन ही आतां दीस इज हाव दे आर टेकिंग द मनी अँड वॉट इज ईडी टेकिंग मनी. आतां अशें करून ते पयशे आणि हे पे होय लेटर आणि तुम्ही ते किती महिन्या इन्व्हेस्टमेंट करा कितले आरडी टाईप केली कमीत कमी 500 बरोबर तुम्ही आणि मग तुमका कितले दिता म्हणून सांगितले 15,000 जून दिता एक्स्ट्रा दिता 5 वर्षाचे डबल आणि हे तांकां अशें ऑथॉरिटी आणि मागीर आणि म्हाका एक कळना की सरकाराच्या अगेन्स्ट उडयल्ल्या ओपोजिशनाच्या फाटल्यान ईडी धाडटा. ह्या मनशाच्या घरा कडेन ईडी पावपाक जाय आसली 25 कोटीच्या 25 करोड सगळे सर कॅशान चेकान काय नाही बँकेत दारान गेली तर सगळी लोकां पण ताका पोलीस प्रोटेक्ट करता न्ही. कर्मभूमी रियल इस्टेट इज द नेम ऑफ द कंपनी. आणि आता एक न्यू टेक्निक स्टार्ट जाल्ली आसा म्हणल्यार रियल इस्टेट न्ही. आणि तुमकां सांगले की हे पयशे खंय घालता म्हणते तुमचे कडल्यान घेवन फार्माक. आता फार्म हाऊस परमिशन दिला पळय गोंयान हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक फार्म हाऊस घेतलेली आहा आणि ह्या प्रॉपर्टी जे मेन्शन केल्ले आहा पळय प्रॉपर्टी मेन्शन केल्ली आहा त्या प्रॉपर्टीचेर इन्व्हेस्टमेंट केल्ले आहा. त्या प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू वाडटलो म्हणून अशें तांकां सांगता आणि तेंचे कडल्यान पयशे घेवन हे फार्म हाऊसान म्हणजे सगळ्या लोकांक एक सेमिनार कंडक्ट करप आणि ते सेमिनार कंडक्ट करून लोकांक अशें दिसता बारीक लोकांक अशें दिसता की बाबा हांगा पयशे आसा म्हणून पयशे आणि तो कितें सांगता अश्युरन्स प्रॉपर्टी हांगाच आहा न्हू आमचेच इन्व्हेस्टमेंट केल्ले आहा. आणि आयज अशें जाल्लें आहा सद्या प्रेझेंटली 2-3 एजंट धरतात हे कंपनीज आणि हे लफडी करून चालले ते आणि सरकाराचो कांयच दीज आर द फार्म्स. आता गोंयान फार्म दाखोवन पयशे घेवपाक लागले पळय गोंयान आणि हो तो मनीस हो ना त्याच्या मनशाचो व्हिडिओ बीन आहा तेणी कमेंट केले फोटो आहा हो मनीस हो ओनर कंपनी एका धरलेलो 2 महिने आता तर हाडलेले बाकी सर त्याचा बेलीचे सोडलो एका करून घेतले रिटर्न. ही जी स्कीम जी आहा पळय सध्या ऍट प्रेझेंट ही स्कीम एकूच न्हू. आता मुद्दम एक ओपोजिशनाक आमी सांगूंक सोदता ही स्कीम आता प्रत्येक गोंयकाराचे कडेन हांगा जालो. वेन वी हॅव रिमूव्ड अ व्हिडिओ हांगा असले कितल्योशे कंपनी आहा गोंयान 25 करोड जाता हांच्यानी 25 करोड ह्या ग्रुपाचे टोटल 15 करोड जाता प्लस आनीक ग्रुप आणि टोटल करोड असते आम्ही सगळी योसी पावयल्ले आसा डॉक्युमेंट. आणि सर एक प्रश्न एकूच आता कितें जाला सध्या सर एक गजाल आसा की लोकांक हेंकां जे आहा पळय इनोसेंटली बिझनेस करपाक मुखार सरलेले. आता 4,500 लोकांनी जे इन्व्हेस्ट केला पळय सदां तांकां ट्रॅट येता तुमकां सोडिना म्हणून. फाल्यां सकाळी अपघात तर जालो न्हू जाल्यार होल एंड सोल गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल. मारलो सुद्दां ताका अटॅक सुद्दां आयिल्लो एमडी फोटो मारून धाडला आमी लोकां कडल्यान हाडून घेतला. सर आणि ती बायल मनीस ती आमकां येताली निधी नायक म्हणून ती आमची बरोबर दारांनी येताली लोकां सोयऱ्यां बिऱ्यां घाल तूं हे ते पयशे तुमकां अशें मेळटले तशें मेळटले पूण ती जावन सांगताली आनी ती लोकां कडल्यान हे घेताली पयशे निधी नायक म्हणून. This is done by the government officials. This is done by the government electricity डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई. जर तर हे 450 लोकांक 4,500 लोकांक जर टोपी घालपाक शकता कोणाक तरी भायल्याक आपण जाल्यार वॉट इज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट डुईंग तो मीटर रिडिंग ना तो एक कंपनी तो कित म्हणटा व्हॉट इज दिस रोड ही हॅड ब्रॉट द कंपनी तो गोइंग चार्ज तो आता तो सांगता आपण एजंट म्हणून तुमचो सारको
त्याने व्यवस्थित कसं कंप्लेंट दिला सर की असं त्याचं एजंट कंपनी आहे So I feel, sir, the whole department is hand in gloves with this person who is doing the crime. Because what is the result outcome of economic cell? Economic cellan किने केला? पुलीस स्टेशनांनी कितें केला अशें आनी मागीर जेन्ना कोण सुसायड करतलो तेन्ना मागीर ते येतले पैसे दिवपाक 2 लाख 3 लाख रुपया आमकां वायट दिसलें म्हणटलें आनी पैसे दितले आनी मागीर वयतले. This is not the things which we have wanted. We want the protection. पण सर ही कंपनी The port of ऍडव्हान्टेज Mathura alone shall have the jurisdiction in case So of त्यांनी any तुमच्याकडल्यान dispute. बोरवून घेतला की ते मथुरा हा ज्युरिडिक्शन मथुराचीच कंपनी मथुराच कंपनी All even ना, case पण हे file वाचून बदलले नव्हतं सगळे त्यांना. मथुरा हे वाचून असेल का म्हणजे ना ना ते त्यांना आम गोंयकार जाय आम गोंयकारांक दिता तेवढं आता ह्या सरकारान कितल्यो केस कळटा का न्हू आनी दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आता आज हे कंपनी अंडर क्रेडीट सोसायटी कितले आमगे इनोसंट गोंयकारांक टोपी घायले. आय एम विथ यू ऑल. आय विल मेक शुअर that I will raise this in this coming session. एक झाले दुसरे हे पण इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल आहा, सायबर सेल आहा, हे बिस्ते आहे काय सुविधा ना ऑफिसर आहा, कोण काय ऑफिसर आहा? सुविधा ना कोण ऑफिसर आहा? एक jurisdiction in Mathura, that is a legal issue. But all issue आम्ही खान assembly आमगे एल्टन बाबू ह्या we will raise it. We are with you all. We will make sure आम्ही एक बिल हाडपाक केल्लें की हे मनीस पण येते भायरचो येताय सगळे लोकांक त्रासाक जाता. एक आनी एक कामाक्षी फॉरेक्स सेम मॅटर जालो ते हां हां सेम. ते लॉ ना मो सरकारान ना आय एम विथ यू ऑल. Rama has told me from yesterday we will raise it tomorrow also. We will try to raise this tomorrow. We will get an assurance आणि आम्ही ते कोण होतो कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणू असो जे हे एजंट मधून बरे आहाय तांकां तेंचेर एक्शन जावपाक हे एक्शन करपाक आमी फाल्यां दिसा हे मांडटले आनी मे बी फ्यू ऑफ युअर लिगल कॅन कम टू असेंब्ली मे बी केदो ते हांव सांगता. वी विल रेज इट. वी विल रेज हे सरकारा लोकांक पळोवंक ना. आता ते ऑफिसर कोण आहा तेका मेळया मरे कोण ऑफिसर आहा तेका मेळया न्हू. फक्त तांकां कितें आहा सगळ्या मेन इमिजिएट प्रायोरिटी ना that is what हांव पर्सनली इंटू इंटरेस्ट घेता. आय विल मेक शुअर टुमॉरो एंड एक टायम बाउंड हे अमके दिसा भितर हे मनशां हाड हे अमके दिसा भितर हे रिजॉल्व करपाक हे टायम बाउंड तेंकडे पुलिसांक आमी एक्शन घेया. आज पुलीस स्टेशना जालो गांजा सोरो सगळे मेळटा काडाल खेळटाय सगळे कोताय हेंकां एकाय सगळे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जाला. तो इश्यू आय विल टेक एंड वी विल मेक शुअर आम आहाय तुजे बारा टेक इट अ लॉजिकल एंडिंग. चोर सुद्दां भितर इडर आसतना सोमाराक ऑफिसाक फोंडे बसतालो बुधवाराक म्हापसा येतालो आनी शेनवाराक कारवार वयतालो. आतां ताका गव्हर्नमेंट ड्युटी दितालो कितें आमकां खबर ना. कंपनी जेन्ना आनी खुर्चेर तांकां कळ्ळें कंपनी शटडावन जाली म्हणून कंपनी शटडावन जाला आसतना हांणी ऑफिसां ओपन कशी दवरली. दुसरी गजाल म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीक एवरी रिन्युअल आसता रिन्युअलाचेर परमनंट डॉक्युमेंटेशन प्रोवायड करपाक जाय. म्हणल्यार हो स्कॅम जो आहा पळय ग्रासरूट लेवल टू टॉप लेवल स्कॅम चालू आहा तर अशें मेळया कोण ऑफिसर आहा कोण आहा तो ऑफिसर कोण आहा ऑफिसर नांव कितें इकॉनॉमिक्स मेळया इकॉनॉमिक चालू House is on. We will take the issue tomorrow itself. Just give me some paper. एक सेट दी ताका Set करा ना. लोकांक तांकां मातशें सायन घे Sound sign घे ना. एप्लिकेशन की I should just raise it. आणि ते सगळे डिटेल 15 करोडांचा ती नाव घालून. एक सेट दी एग्रीमेंट की रिसीव सगळं एक सेट तुम्ही रेडी करता एक पूर्ण ड्राफ्ट करून सिग्नेचर घेऊन त्यांची सर वन assurance is required on an immediate basis. Means basically these 300 people who have taken money from the investors unknowingly त्या लोकांनी घेतला तांकां धमकी येता थ्रेटाची. सो आयज तांकां तर वयर सकयल कितें जालें न्ही जाल्यार वी विल बी रिस्पॉन्सिबल. सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो तांकां वयर सकयल कितें जालें जाल्यार कळ्ळें तुका. सो हावजान हेंय सांगचें पडटलें वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दीस इशू एंड वी रिक्वेस्ट नॉट टू टेक लॉ इन युअर हँड. फायर जाल्ली सर तेंची घेन यो टायम आहा न्हू घेन यो. कित्या इट इज यू सी इट्स अ व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स की आमगेले गोंयकार लोकांक त्रासां घालपाक
त्रासां कितें म्हणजे हे भायले लोक थोडे येता हिंगा विथ थिंकिंगू दुसरें आमगे गोंयकारा भाशेन आनी these cases like this are reported in the economic offence cell for so long and the government is doing absolutely nothing about it. They're sleeping. In the first place, Tengele, the intelligence unit, what are they doing? What are the CID doing? When there is a scam of the magnitude of, this is only 25 crores, it could be even more. And ye aple officing agate. After office, I believe there's some government servant also involved in it. 2-3 places he has set up his office and to adduita aponi agent, and they are innocent people who have collected money from other people, and there could be a big law and order situation is apat checkta. So ho prashna jo itlo gambhir aha ami te vidhan sabhen mantale and I think no one can take law in their own hands. Mageli ek message loka kode esle karnibut main munta te sarkarane sole check korpak whether these companies are genuine. हे सगळे भायले येताय वर्मा शर्मा धर्मा आनी सगळी हेंगेली कर्मा ही कोण हे लोकांक आमगेले गोंयकारांक फार्म हावस दाखयताय फार्म हावसा नांवान आज इतले फार्म हावस गोंयभर जाले. सो वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? दीस इज नॉट द फर्स्ट केस, दीस मस्ट बी ऑलमोस्ट द 30th 40th केस जाले आसतले. वॉट हॅज दीस प्रमोद सावंत सरकार डन अबाउट क्रिएटिंग अवेरनेस अबाउट द पीपल? लोकां मदीं एक अवेरनेस क्रिएट करपाक की बाबा हे सगळे फ्रॉड मनीस येताय एब्सोल्युटली फेलियर. 30,000चे तुका 15,000 मेळटले म्हणून तांकां सांगलें. तेमी दे हॅव टेकन सम अमाउंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. टुडे दे आर रिसिविंग थ्रेट कॉल्स. सो दे आर स्केर्ड एंड द इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल कॅन डू नथिंग. जो मनशा हाडलो तो बेलीचे भायर आहा. सो हेजेर दीस टायप of cases there has to be some strong law which we debated about it. I think during 0 hour also there was another mention. And I would like to assure them that we will raise this issue and we will make sure that time bound this type of issues need to be happened. Kidak aaj thanks zala fal ani gona jatal. So these issues have to be resolved in a time bound manner. We will take it up at the highest level. सर SIT चा इथून किती रोल जाऊ शकता? अरे SIT जे इन्व्हेस्टिगेशन जाताय SIT चे मनशा जे पण आटाय हेंका पुलीस इन्स्पेक्टरा एक म्हयन्यार मागीर ट्रान्सफर माताय आनी SIT जे पण आहाय जमीन आहाय तेंगेले तेंको हे पार्टनरशिप कोताय. सो टुडे इट शोज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. I promised them, आमगे एल्टन बाबा पार्टी अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरा, we will raise it at the highest level. रामानुय आमकां जायते इनपूट दिलेले आहे. So we will take this forward. I will raise it in the house and make sure that this type of things don't happen in. Do you think everything is failed and collapsed, sir? 100%. You see, law and order is collapsed. You आज तो ये मत तुम्हें assembly की जाते. Every aspect there is a failure we are highlighting. And such type of cases, हे जे मनीस हिंगा येतात तेंगेले सारखे चेकिंग जाता, त्या क्रेडिबिलिटी जेन्ना ते हिंगा बँक अकाउंट उक्ती कोताय. सम लॉ हॅज टू बी देर नाल्यार कोणू येतले आनी पयशे घेवन मागीर अंडर द प्रिटेक्शन घेवन वयतले. मागीर इनोसंट लोकांक कित करप तेमी? दीस इज द यू सी दे आर अंडर स्ट्रेस. दे आर फॅमिलीज आनी गरीब महिला ही जाणटी गरीब आवय ह्या एजीचेर तेणी हें काम करपूच इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला येवपूच. सो दीस इज द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट एंड डेफिनेटली ह्या गव्हर्मेंटाक आमी दाखोवन दितले एंड वी वील मेक श्युअर की तुमचेर न्याय तुमचे जातलो म्हण भिना काय. Even I don't have income in I put some money so I will help my family. Putting and I'm in a failure. I will have money to support my family. बाबा ही अशी ही फर्स्ट कंपनी न्हू. अशा गोंयान जायते कंपनी येता हेचेर गोवा गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल नासता. गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा तो न्हिदोला. दे आर स्लीपिंग. आज सगळें चलता हिंगा अंडर द सन. ड्रग्स मर्डर वाडले, रेप वाडले, महिलाची वुमन सेक्युरिटी खंय पावला, केस वाडत आसा. हें सगळें चयल्यार दीस इज अ कंप्लीट फेलियर. बट लिविंग दॅट असाइड people should be aware and I request to the people ki they should not fall prey to such type of formulas.
हे फॉर्म्युला रात्या भितर डबल जातले ट्रिपल जातले हे सगळे म्हाका दिसता हेराफेरी पिक्चरां बरें दिसता पूण हिंगा ऑन रियलिटी हें चलना एंड वी स्टँड विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ देम आनी हांव तांकां सांगपाक सोदतां दॅट वी वील मेक शुअर दॅट दीस इज टेकन टू अ लॉजिकल एंड. सर हितून गव्हर्नमेंट सर्वंटाचें एक नांव येता तो सायड बाय सायड एक करूं शकता. कितको करूं शकता आतां तो रिटायर्ड आसलो कामां आसतोणाय तरी करता जाल्यार हें चोय ऑफिसा कामां आसतना जर तो हें सगळें करता आनी हितून तेच बराबर आनी कोण कोण आहाय ताका म्हाका दिसता तेमी हाडून इन्वेस्टिगेट करून दे हॅव टू टेक इट टू अ लॉजिकल एंड. तुम्ही हांगासर तुमकां कितें सामकें दिसता कशें पडून हे हांव जाणा हे जे प्रकल्प जे घडटाय हे म्हाका न्यू न्हू म्हाका एक पोन्य कित्याक आमगे केपेंच्या मतदारसंघात हेजे जायत जाण आहाय बेतूल मुड्डिंगा ऑलमोस्ट एकू बेतूल पंचायती 500 करोड आहाय. थोड्या जाणांन आमगेले वर देर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो दे हॅव डन इट बट हांवूय तांकां गुन्यांवकार म्हणून हांव म्हणटा कितें जेन्ना असले मनीस असले इन ऑफिसींक घाताय तेन्ना सरकारागे नदर खूंय आहा. सी वेन दिस टायप ऑफ पीपल कम एक एजन्सी ओपन केली आर आमगे पुलीस डिपार्टमेंट आमगे CID एवरी वन हॅज टू बी सारकें हें आसपा जाय रे वेन दी ओपन ऑफीस आनी लोकां फोड समज जर सरकारा कडेन जायना तो लोकां पडे एजंटाक गुन्यांव करपाक शकता. सो सरकारान म्हाका जाय हॅज टू बी टेक सिरियस स्टेप्स कसले सिरियस स्टेप घेवपाचे आनी एक आतां कळ्ळां आनी असले गोंय कितले आहाय म्हूण कोण जाणा. हो जाण लोजयन बाबे सांगनाय बिरांतेन सांगनाय आनी आतां आहाय समज जर एक्झिस्टींग आहाय तेंचे आतां तरी दोळगोत करपा जाय. हिंगा ते ऑलमोस्ट 100-150 बायलां आमगेल्यो आनी कितल्यो आसतल्यो आं माझे सरकार एटलीस्ट हे आतां घेवन पयलीं जालें ते मात खूंय पावना ताका कांय खबर ना तांकां न्याय मेळ्ळा की ना हे लोकां तरी आतां न्याय मेळपा जायो. हेंका ताका हें घेवन मुखार येयलें स्ट्रेंथ घेवन आमकां आपणाय प्रॉब्लम सांगपा हो जाणां जायत जालें ना आसलें. सो एटलीस्ट नाव सरकार हॅज टू एक्ट ऑन इट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तांच्यांनी विशय हो मांडलेलो चीफ मिनिस्टराक सुद्दां मेळोन येयल्ले ते केन्ना मेळ्ळें हय तेन्ना आमी सकाळीं मेळ्ळे तांकां तेणें म्हणलें कितें आमी पळयता तुमी त्रासा पडटा आमचे कडेन येतात अशें म्हणलें एक उतरान आनी मुखार गेले. बरें हांव घेतलें बट ते रेप्रेझेंटेटीव Even capital company she address you first. You must know about a capital company also. That company also treated people. हें सांगलो तुका ही एक कंपनी lot of companies. आनी जायत चलताय आसतल्यो.